सुरुवातीक आमी गायन घेवया 810 पेज 5. Dewa muka uborauja amchi modlia favogona favonasna fungia mogan Dewa laka etai gelia favonasna fungia I still am so late alone. Kashayam ka chivi gocha. I still am so late alone. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ बाबडीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां आमच्या जिविताची बदलणी करून जेजूची परतून येवंक आमकां आपयता. जेन्ना आमी पातक करता आमी देवाचो शिरली पयस वेता. जिविताचेर लक्ष घालुया, कसले आमी जिवीत जियेता, बरें जिवीत जियेता वो वायट जिवीत जियेता. जर तर आमी वायट जिवीत जियेता, वायटपण आमचें वळखून घेवया, जिवीत बदलुया आनी देवाशी परतून येवया. तर हेंच करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता. मनान चिंतून प्राणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे अर्गाचे मीस पेटयता जॉयल आनी सिंडी पेरेरा हांचेर हांच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. आमची मागणी आसात, आमच्यो गरजो आसात,
आयज जायतो लोक आपलो जल्माचो दीस समोरुमता काजाराचो दीस समोरुमता तांचे पासून आमी मागुया. सर्वेस्वरा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या बागयोन आधुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजवर चलयता शासनाच्या ससना. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जिवावान सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. 60 दिसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नोखेत्रां धरून आसा ताजो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं जिव आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो कोरण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जटणायेन तो घेतलोय ताजो उगडास कर. तो तेच जटणायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घडी तुका कळचीच ना. पूण 7 दिसांत कांय जाणांनी आपली आंगोसरां नितळ सांबाळ्ळ्यांत आनी ती पुर्ती देखून दोबे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जैत व्हरता तो असल्या दोव्या आंगोसरांनी न्हेसलेलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेले हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताज्या दुतांचे उजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगट करतलो. कान आसत ताणें आत्म पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. लादोसियेचे पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. जो आमेन विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचनेचो ओरोम ताजो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी उनूय न्हय, कितें तरी एक शेळो वो ऊन तूं जावंक जाय आसलोय. पूण शेळोय आनी उनूय न्हय म्हण जावन तूं शेळमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो वोकून हांव भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दळडेरो, कोणीस, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका एक बूद दितां. गिरेस्त सांग म्हजे कडसून उज्यान तपासलेलें भांगर तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुजें विंगलेपणाची लज धांपूंक दोवी आंगोसरां घे आनी तुका दिश्ट रोखडीच खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जाचो हांव मोग करतां ताका हांव झुपाटी दितां आनी खास लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. ओ पळय, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे बरोबर जेवतलो आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो.
हांव जैतिवंत जाला आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताजे सोदरेर बसला. तेच परी जर वतल्याक म्हज्या सांगाता म्हजे सोदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मपवित सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासणार बसूंक दितलो. सगलीं म्हणया, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासणार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत? चुकी विणें भोंवतात, न्यायनितीन चलतात, काळजान थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांठां घालिना असल्याच मनशांक. जबाब, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासणार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लचणां घालिना, खोट्या नुस्त्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासणार बसूंक दितलो. उसणें दिता वाद घेना, लॉंच खावंक कबूल ना, निरअपराधांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जबाब, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासणार बसूंक दितलो. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. देवान पयलीं आमची प्रिती केली, आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांची केतीक लागून ताका मेलो ना जालें. ते पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमड्याच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका म्हणलें, पळोवन म्हणलें, जाकेव बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे खुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळे लोकांक गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मुरे तो. नीत उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांव कोणाक फसयला जाल्यार 4 पाट परतून दितां.
जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक तारोन आयला, कित्याक वोय आब्रामाचो पूत तोर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारोंक मनशाचो पूत आयला. स्वामी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबडीनो, आमी मनीस कशी सगळीं अशक्त, आमी पातोक आदारताव, आमी देवा सशिल्लीं पयस वेताव. आयचो सेवाधर्म आमचें जिवीत बदलून देवाची परतून येवंक आमकां आपयता. पवित्र पुस्तकान आमकां जायते मनीस मेळटात, जाणें पातोक केलें, जाणें आपलें पातोक रोडलें आनी देवा सशी पयस लागीं आयले. भाग्योन पावलो आसा, जो क्रिस्तांवांक पिडापेट दितालो, जिवीत बदलता, देवाशी परतून येता. भाग्योन पेद्रो आसा, जो जेजूक नाकारता, उपरांत आपलें पातोक रोडटा, जेजूशी परतून येता. हे भाशेन आमकां जायते मनीस मेळटात. हांवें सुरवातेक म्हणलां, कसलें जिवीत आमी जियेताव, बरें जिवीत जियेताव वो वायट जिवीत जियेताव. जर आमी वायट जिवीत जियेताव, जिवीत बदलुया, जेजूशी परतून आमी लागीं येवया. भाग्योंत फ्रांसीस ऑफ असिसी हो एक ग्रेस कुळीचो मनीस आसलो, आनी त्या तेंपार खंय ग्रेस मनीस घोड्यांनी भोंवताले, आनी ताच्या काळार जायते कोडकार आसले, लेपर्स. आनी आमी जाणात कोडकाराक वास येता, तांकां गाये फुटल्यात आख्खेच आंगाक. आनी कोडकारांनी खंय कापीण मारून सांगूंक जाय आसलें, हे वाटेर हांव आसा, तूं हे वाटेर येनाका. आनी एका दिसा खंय हो भाग्योन फ्रांसीस ऑफ असिसी घोडो घेवन रस्त्या वयल्यान वेतना तो कापीण आयकता. ताका गमता की मुखार एक कोडकार आसा, आपूण ते वाटेर वेचना, कारण ह्या कोडकाराक वास मारता, ताका गाये फुटलेले आसात. आनी तेन्ना खंय आपलो घोडो थांबयता आनी दुसरे वाटेन वचूंक सोदता. तेन्नाच खंय ताका भितरल्यान आवाज येता आनी म्हणटा, वच आनी त्या कोडकाराक वेंग मार. गो एंड एम्ब्रेस दॅट लेपर. आनी तो खंय आपल्याच भितर झगडटा, त्या कोडकाराक वास मारता, हांव ताका कसोच वेंग मारचो ना. आनी तो खंय ताळो ताका परतून परतून सांगता, वच आनी त्या कोडकाराक वेंग मार. आनी तेन्नाच तुका सासणीक सूख मेळटलें, तुका तारण मेळटलें. आनी तेन्ना खंय तो आपल्या घोड्या वेलो देंवता, त्या कोडकाराक खंय आपल्या काक्यान घेता आनी घोड्याशी लागीं हाडटा. आनी तेन्नाच खंय तो कोडकार थंयसरलो नाच जाता. तेन्ना भाग्योन फ्रांसीस ऑफ असिसी अशें म्हणटा, हे कोडकारा रुपान जेजू म्हाका मेळूंक आयलो. जेन्ना जेजूची कूड कुर्सावेली देंवयली, तसलीच कूड ह्या कोडकाराची आसली. आनी तेन्ना तावन तो आपलें जिवीत बदलून देवाचो वावर फुडें व्हरता. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान 2 गांवांची खबर आमी आयकल्या, सार्दीस आनी लावदिसी. ह्या गांवांत जायतो ग्रेस लोक आसलो, आनी हो ग्रेस लोक चिंतालो, आमचे लागीं सगळें आसा, ग्रेसकाय आसा, दोन दौलत आसा, आमकां आनी देवाची गरज ना, आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक, आय मी एंड माय सेल्फ. असल्या वेळार भाग्यो जुवांव तांकां ही चीट बरयता आनी म्हणटा, तुमचें जिवीत बदलात. तुमी देवाचेर पातयोंक जाय न्हू तुमचेर पातयोंक, न्हू तुमचे ग्रेसकायेचेर पातयोंक, पूण देवाचेर पातयोन देवाशी तुमी परतून येयात. आनी तो शेवटाक म्हणटा, जी कोण आपूण दारार मारता तुमच्या, जी कोण आपल्याक दार उगडटात, हांव तुमचेचे येतलो आनी जेवण जेवतलो. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमी सगळीं ताका आमी तयार करुया. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी जाकेवाची खबर आयकल्या.
जाकियो एक दोन वसूलदार, अ टॅक्स कलेक्टर, लोकांक नागोवन फुटोवन जायते दुडू एकठांय करता, जायती गिरेस्तकाय एकठांय करता, व्हडल्या बंगल्यांत रावता, पूण जिवितान खुशाल ना. जेजूक पळोवंक सोदता, कारण ताणें आयकल्लें जेजू म्हणलेलो एक मनीस आसा जो सगल्यांक बरें करता, तो देवाची बरी खबर प्रगट करता. आनी जेजूक पळोवंक एका रुमणीच्या झाडार सोडटा आनी झाडार जावन जेजू ताका पळयता. दोगांयची नदर एक जाता. जेजू म्हणटा वेगीच देंवून ये, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. एके भाशेन जेजू ताच्या काळजान भितर सरता आनी जेन्ना जेजू आसता सगळीच खुशालकाय मेळटा. मोगाळ बाबडीनो, जाक्यो उपरांत कितें करता काय? जाक्यो म्हणटा हांवें जायतीं पातकां केल्यांत, हांवें दुसऱ्यांक नागोयल्यांत, दुसऱ्यांक फटोयल्यांत, तांकां हांव चौपटवार परतून दितां, 4 पावटी अदीक दितां, कारण म्हाका आतां जेजू मेळ्ळा, म्हजें जिवीत बदल्लां. मोगाळ बाबडीनो, जायते पावटी आमी जाक्यो भाशेन आमच्या जिवितान वागता. आमचे लागीं गिरेस्तकाय आसा, दोन दौलत आसा, सगलें आसा, पूण जिवितान आमकां खुशालकाय ना. जेजूक आमच्या काळजांत आमी येवकार दिवया. जेन्ना जेजू येता आमी खुशाल आसता. तर मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिविताची बदलणी करूंक, आमचें जिवीत नवें करूंक आमी सगळीं वावरुया. दुसरें म्हणल्यार जिवितान ल्हानवीक जावया. न्हय आमच्या बळाचेर पातयेवन, पूण जेजूचेर आमी पातयेवया. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचो वावर आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बिस्म साहेबांनी आणि याज्ञिकांनी आपल्या गौळीक कार्य मनशामध्ये बालताना आणि जियेतना संवसारीक वडविकेक आणि गिरास्तायेक लोबदना जावंक, पूण आपले आत्मितायेचेर लक्ष घालूंक जियोंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता हांव तुका. दर एका क्रिस्ती बाबात्यान आपल्या घराब्यान, समुदायेन आनी वावराच्या जाग्यार सगळे उर्बेन देवान दिल्लें कार्य पुण्यपणीन वेव्हारान घालूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता हांव तुका. आयच्या दिसा बलिदानान भोगतीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक, तशेंच आयचे इतिहासांत भेटयतल्या जॉयल आनी सिंधी पेरेरा तांकां बागेवंत हातुनेचे विनवणेन सुभाव आशिर्वाद फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता हांव तुका. ह्या वेळार ओगेपणान आमकां जायत्यो गरजो आसात, आमची इतिहासांवां आसात, जायते तुमकां मागूंक जाय. ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया.
मोगाळ बापा दोयींनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आमी तुजेशी परतून येवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C24 पेज 38. मातीचें भांगर करूं शक्त तूं एका सुत्रां माती आमचे शिणे भांगर कोर पवित्रात्म्या दोयाल बापा मुक्ती पडा Involucrea jividace tu ca vopta amce vorda tu ca vopta amce vorda doyal baba mukti pora involucrea jividace मोशा भावा भयणीनो मोशा तुमचे बलिदान सोर पदवीदान देव बापाक मानता तसले शा बुडबागात. हे तुमच्या आदातले बलिदान आपल्या मनांक आनी महिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदपाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवेदार आनी बोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्ध समर्पण तुझे तोरपण आमी ओळखून घेताव आनी तुजे मुखार सोरपडून तुका उलो मारताव. आमच्या गोवड्या काल तुज्या मोगान शिवून सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय वर्षी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आदोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समोरमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्याक उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्त संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची तेच पुरी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत ती वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavardaso good borgo tuya. Somia Jesu amion lokata. Ani ekasi tle pieta. Title poti tu voi bovani so. Ami tuše moron borgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुराडो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तशे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा सिम्या आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मारये देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागिवोन सुजे बागिवोन आतोन बागिवोन दोनमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एक पडा सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय समखायो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवती पदवी आनी महिमान तुजी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्टी घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता शासनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती काल तुमचे सवी आसूं तुमची सवय आसूं. आतां आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती मोगान वाटुया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकुतकोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकुतकोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाका पयलीं आज सगळीं आमी सुभागी तुमी तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D1 पेज 47.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, बागयोन आतोनीन तुझी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उदारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फादर हायसिन कुमसोदरीन कुमसाराक आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भगिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भगिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशें मोन जाणवायेन. पेटोय मोशें काडीस प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी मोशें कोंती बरीत काडीस तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ओसोऱ्याच्या भाग्योंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कणवडाय, थोडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ
तुजे विनोतीन शेष सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमेन. Tuja grande